सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्स सगळ्यांक येवकार इल्ले शॉर्ट टर्म नोटिसार तुम्ही सगळे जाण आयले म्हणजे तुमचे चड आभार मानता. तुमकां इतलें दाखयलें हांगासर कितें आमचो एक्झिस्टिंग रोड हा 3 मीटर पांय वाडले. आमचे शेत आसले ते शेतांसून रस्तो करून बैल गाडी वतले आमच्या एमर्जन्सी खातीर आमी हांगासर तो रोड केल्लो रोड आशिल्लो केल्लो. सो आतां कितें जालें आमकां पळयलें 3 मीटर वायडींग रोड थोड्या कडेन 2.5 मीटर आहा थोड्या कडेन 2 मीटर रोड आहा तो. आतां आमकां कळून येयलें की हांगासर कोण RM कन्स्ट्रक्शन मिस्टर पुरुषोत्तम वस म्हणून हांगा प्लॉट करता म्हणून कळ्ळें 75 प्लॉट्स करता. आतां आमचे डेव्हलपमेंट खातीर अगेन्स्ट कितें ना पूण तेणी कितें केलें प्रोपोज रोड खंयचो आहा तो आमकांय दाखोवंक ना पंचायतीकूय दाखयला खबर आहा म्हाका आमकां खबर ना. सो आमी 2019 एक लेटर केलें तांकां की आमचें ऑब्जेक्शन आहा हांगासर म्हणून पंचायतीक. सो तेजो रिप्लाय आमकां नोटीस आयली या मिटींग घेवया म्हणून आफयलें आमकां पूण थंय तो ऑपोजीट पार्टी येवंक ना. सो आयज कितें आतां कळोन चुकलें कितें पंचायतीन तांकां NOC एक दिलेलें इंटरनल रोड करपा खातीर. आमी म्हणटा जेन्ना आमचे कंप्लेंट ऑब्जेक्शन आसले तरी तुमी कितें दखल घेवच्या आदी ताका NOC कशी दिली इंटरनल रोड करपाक एक्झिस्टिंग यूज करपाक आमचो 3 मीटर रोडचो यूज करपाक. आतां आमचे रस्ते भुरगे सगळे जाण रस्त्यार खेळटा सगळे जाण आसात आनी कितें जाता आमी आतां बिंदास रावता गाडी करता तितले गाडी इतले फास्ट येतले वयतले कळचे ना कोणाचे गाडयेन कितें तें कितले ऑब्स्ट्रक्शन जाता. तो तेणेन कितें केलें भायरसून हाडले गाडी आनी आपलो तो इंटरनल रोड केला. आनी दुसरी गजाल हांगा एक कुबणे येतात हो व्हळ आमचो पयलीं पासून आसलो व्हळ हेचेर तेणेन दाखयलो तो तुमी पळोवंक शकता हो ब्रिज बांदलेला. हेतूंतले हे ब्रिजा खातीर हें उदक सगळें रावता हेंच्या शेजाऱ्यांची घरां आहा तुमकां दाखयता मागीर ती घरां तेतून सगळें उदक वता पावसाच्या टायमार. सो ते खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑथॉरिटीचे परमिशन घेवन हें बांदलां तें कळोंक जाय आमकां. सो हांव चड कितें उलयना म्हणटा तें सगळ्यांक उलोवपाकूय दिता बाईकूय उलय म्हणटा आमच्या आंटीक आमच्या शेजाऱ्यान तिका उलोवपाक सांगता. कितें म्हणटा ना बारांची वाडी ह्यो नाला केला म्हणटा पळय तो कोणी पंचायतीन केला काय आमकां काय खबर ना. ना तेन्ना करतना तुमी कोणीच पळोवंक ना कोण येयल्ले बी तशें बी ऑब्जेक्शन बी तेन्ना फायल करून जाली कितें ना करूं कितें आतां कितें आहा हांगा ही कुमणी येतात व्हळ म्हाजोय न्हू कोणा कुमणी येतात बांदल्या. आतां तूं म्हटलें पळय ह्यो घातल्या कारण उदक आडोवं शकता आडोवं शकता आडावता उदक घरांनी वयता तेन्ना बी तेच केल्लें ना तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन घातलें. फायल नाका म्हणटा ऑब्जेक्शन फायल करून आमी कोणा सांगलें. तो तुमकां खबर आसतलें कितली वर्सां तूं पंचायतीन आसलो तेणी अजून ताका ते स्टॉप आशिल्ले जेन्ना हे पोस्ट इलेक्शन जाले तेंचे निवो आयलो ताका खबर आहा की आमकां खबर नासली. सो तेन्नाच्या उपरांत ही तो मेला 10 तारखेक सॉरी 12 तारखेक आणि इलेक्शन झाला 12 तारखेक सॉरी आणि 12 तारखेक जालें विदीन इलेक्शन जावन 12 तारखेक कितें रिजल्ट जाला आनी विदीन 5 डेज का 6 डेज ही नोटीस हे जालें नोटीस करा म्हणून इंटरनल रोड करा म्हणजे शॉर्ट एंड टर्म झाला. तो कोणी घेतला कितें घेतला ते पंचायतीक आनी तेका खबर आसतली. तेच्या पयलीं जाल्लो त्याच्या पयलीं जाल्लो नाल्लो पयलीं जाल्लो. आमचें ऑब्जेक्शन इतलेंच आसा हे नाल्ला आसा न्हू आसलो मोडलो काय फरक पडना. आमचें ऑब्जेक्शन इतलेंच आसा की हो आमचो 3 मीटर एक्सेस रोड यूज करून दिवपाचो न्हू. 75 प्लॉटां आयज तेणी 75 प्लॉट केलेले आहा. फाल्यां सकाळी तेजे 1,60,000 प्रॉपर्टी भितरले 30,000चे तेणी डेव्हलप केलेले 75 प्लॉट आनी फुडें कितें जावंक शकता म्हणटा कितें आमकां हो तेणी यूज करपाचो न्हू. तेणी अवश्य प्लॉट कितले करचे आनी खंयसून प्रोपोज रोड बाई पळय जेन्ना आमी तेका आडयलो हांगासर तेका सांगलें बाबा तूं हांगासर येवं नाका म्हणून तेणेन आपलो तो इंटरनल रोड भायरसून हाडले ट्रक आनी गेलो. हे रोड करपाक कितें धाकटी रिक्षा नाका ट्रकूच जाय खडी व्हरपाक ताका. सो तेणी केलो. सो तेका खबर आहा भायरसून रोड आसा काय ना तो. हो रोड कितलो आहा इंटरनल रोड कितलो हाडून दिया हो 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर तेचे वयर ना. मीटर ताणें डेव्हलप करता आणि तितून 75 प्लॉट 30,000 जाल्यार 1,66,000 फुडें जेन्ना तो डेव्हलप करतलो हांगासर 400 प्लॉट जातले. एक तर दोंगर भाग नष्ट जातलो ही वेगळी गोष्ट पण 400 लोक जेन्ना प्लॉटांनी घरां बांदतले तेन्ना हे 60-70 या 75 गांवचे लोक आदीसून जे पिढीजात रावून येयल्ले आहा तेंच्यो पिळग्यो गेल्यो हांगासर. सो हेंचे गांवपण नष्ट जातले. आयज पयलीं थिवी पंचायतीक सादारणशे 9,000 वोटर आहा आनी 15,000 लोकांचे पॉप्युलेशन आहा. नॉन वोटर जे लोक हांगा रावतात रेंटाक रावतात आनी बाकीच्या गोष्टींनी रावता हे सादारणशे 15,000चे पॉप्युलेशन आहा. फाल्यां जर हे 400 प्लॉट जाले जाल्यार 1,500 ते 2,000 पॉप्युलेशन आनीक वाडटले. ह्या थिवी पंचायतीक म्युन्सिपाल्टीचे स्वरूप येतले आणि म्युन्सिपाल्टीचे जर स्वरूप येयले इन फ्युचर जाल्यार थिवीकारांक टॅक्स सुबेस भरचो पडटलो. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां खबर आहा कारण म्युन्सिपाल्टीक जो आसता हो हाय
टॅक्स असता आयजूच जो टॅक्स आहा पंचायतीक खंयसरूय गोंयभर पंचायतीक हो लोकांकडे भरपाक शक्य जायना बारीक गरीब लोकांकडे. आणि दुसरी गजाल गार्बेज इश्यू आसतलो, उदकाचो इश्यू आसतलो, उदक पयलेच सारखे येयना. सो असे सगळे विषय आहा. आणि हो जेन्ना मेगा हाऊसिंग हांगासर प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना खास करून तेंच्याकडे रस्तो ना. हो जो आयज आमी हांगासर रस्तो पळयल्लो आहा हो तेंच्यांनी इंटरनल रस्तो केल्लो आहा. ह्या इंटरनल रस्तो 10 मीटर केल्लो आहा, पण एप्रोच रोड जो आहा माडेलान जेन्ना आमी भितर सरता हांगासर तेन्ना 2 मीटर, 2.5 मीटर आणि 3 मीटर तुमकां सांगला त्या प्रमाणे तुम्ही तेच वाटेन येयल्ले आहा. हो पारंपरीक आदीसून एक रस्तो आहा, पारंपरीक पांय वाट ती आदली. ह्या लोकांनी आपली जमीन PWD सुपूर्द करून त्या टायमार गरज म्हणून आपल्याक जाय तो 3 मीटर 2.5 मीटराचो रस्तो केल्लो आहा. पण फाल्यां हे सगळे प्लॉट डेव्हलप जाले उपरांत आयज जर 75 घरात बांदपाक चालू जाली जाल्यार तेका लागणारो मटेरियल आसतलो, तेका लागणारे साहित्य आसतले, हे घेऊन जेन्ना ट्रक येतले तेन्ना गांवचे गांवपण सगळे डिस्टर्ब जातले. हांगा एक बायक पार्क करी जाल्यार दुसरी गाडी सुटची ना, ही तरेची परिस्थिती आहा. प्लस फाल्यां जर कितेंय जालें, आयज कितें आता पयले प्रोजेक्ट बांदता आनी मागीर रस्तो वाडय म्हणटा, हो डिमांड येता की रस्तो व्हडलो जाय. पण आमी हे सरकाराक शिटकावणी पयलीच दिता की रस्तो बारीक आहा, फुडें आनीक तो वाडोवपाची गरज ना. ह्या गांवच्या लोकांक तो रस्तो पुरो. ही जी हांगासर 70-75 घरां जी आहा ह्या लोकांक हो रस्तो पुरोसो आहा, हो वाडोवपाची गरज ना. पण फाल्यां जेन्ना हांगा 400 प्लॉट जातले किंवा हे 75 प्लॉट जाता तेन्ना गांवांत एकामेकाच्यो गाडयो आडावतल्यो, सगळें जातले, ट्रॅफिक कंजेशन जातले. प्लस रस्तो जर वाडोवपाक गेले जाल्यार 2 धार्मीक 3 धार्मीक स्थळां आहा, 2 कॉपेलां आहा जी रस्त्याक लागून आहा सारकी. दुसरी एक रुमडेश्वर देवाची घुमटी आहा आणि सगळ्याहून व्हडले म्हटल्यार शिवाजी महाराजाचो पुतळो आहा. हो हालयतल्यात काय कितें तुमी? हो व्हडलो प्रश्न. सो हेका लागून आमी जेन्ना ह्या गांवच्या ह्या वाड्या वयल्या लोकांनी जेन्ना म्हाका हांगा आपयलो आणि हेचेर एक तोडगो काड म्हटलो, हांव हेचेर तोडगो म्हणजे आमी बेगींतल्या बेगीन एक रिप्रेझेंटेशन, कारण पंचायत व्हडलेशें कांय करूंक शकना आणि आता तर सरकारान पंचायतीच्या सरपंचाचे सगळे पावर काढून उडयल्ले आहा ह्या असेंब्ली सेशनाक. सो आमी एक रिप्रेझेंटेशन घेवन ह्या लोकांक घेवन यांचे डेलिगेशन घेवन आमी TCPक दिवपाचे आहा ह्या 2-4 दिसा उपरांत फुडल्या विकान. कारण TCP सगळे हे अप्रुव्हल दिता. म्हणजे TCP कडे आणि खास करून TCP मंत्र्याकडे एक मागणी आहा. ह्या लोक जे आयज हांगासर थोड्या प्रमाणात जमलेले आहा, माडेलांतले गांवचे लोक, त्यांचो छळ करू नाकात. हांगासर कसलेच परमिशन दिवच्या पयलीं गांवचो आणि ह्या विशयाचो विचार करचो. बाकीच्या गांवच्या लोकांक कन्सर्न त्यांचो जे तुमकां ऑब्जेक्शन सायनी मारून दितले, सगळे सायनी मारून दितले. सो हेजे एक दखल घेवची आणि हांगासर हे प्लॉट डेव्हलपमेंट करपाक किंवा हे प्लॉट डेव्हलपमेंट जाले धर जाल्यार तेजेर कन्स्ट्रक्शन करूंक TCPन कसलेच लायसन दिवचे न्हू, हो आमचो मागणी आहा. आणि हे सगळे लोकांक घेवन हांव TCP कडे वयतलो फुडल्या विकान हे रिप्रेझेंटेशन दिवपाक. सो सरकारान सामान्य लोकांचो, शेतकारांचो, जसो तिणीन सांगले आमी शेत करून रोयता, शेत आहा आमचे बाकीचे सामान्य लोक हे हांगासर जे उभे आहा हे सामान्य आयज काम धंदो सोडून ते हांगासर रावल्ले आहा आपलो निषेध करपाक लागून. सो अशे लोकांक रस्त्यार हाडनाकात गरजे शिवार. आणि हे जेन्ना डेव्हलपमेंट तुमी म्हणटात, डेव्हलपमेंट करपाक दितात, आयज तितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा काय कितें ह्या थिवी पंचायतीकडे किंवा थिवे एरियान होय सरकारान विचार करपाक जाय. तेन्ना TCP मंत्र्याकडे माझी खास करून मागणी आहा की हांगासर जे डेव्हलप केल्ले आहा प्लॉट ते कोणी घेतल्या व ना घेतल्या आमकां खबर ना. थंयसर कसलेच कन्स्ट्रक्शन येवपाक आमचे सगळे ह्या गांवच्या वतीन गांवकारांचे ऑब्जेक्शन आहा आणि हे कायम आसतले. किरण बाब, कितें पॉलिटिकल आशीर्वाद बीन आसा हे कोण बांदता तेका? कांय खबर ना अजून मेरेन. ते पॉलिटिकल आशीर्वाद आहा काय कितें आहा. विदाउट पॉलिटिकल आशीर्वाद चडशी कामां जायना. सो आसूंक शकता हे तेंचे न्हू. आता हे लोकांनी जेन्ना म्हाका आपयला हांगा स्थानीक आमदाराक आफोंक ना, हो प्रश्न तुमी तेंका करपाक जाय. म्हाका ते बाबा कित्याक खबर ना. तशें आसूंक शकता न्हू. हांव जर आमदार आसलो जाल्यार हांव पयलो येवन हांगा उबो रावतलो आसलो. पण हांव आमदार ना. पण तरी आसतना तेंच्यांनी म्हाका आपयला, आमदाराक आफोंक ना. हे तेंचे ते बरे जाणा आसतले कित्याक लागून ते. सो वयताना तुमी थोडोसो स्थानिक आमदाराकडे अप्रोच बी केल्ले. हय, आमी लेटर पंचायतीक केल्ले. CC टू MLA असो आसली, TCP आसली,
BDO घातलो आणि लोकल पोलीस स्टेशन असले तेन्ना 12 तारखेक केले ते ऍप्लिकेशन पंचायत दिलेले 12 तारीख केन्ना आणि आमदारांनी सांगले कितें ते पंचायत पळयतली वॉर्ड मेंबर पळयतलो सो तुमी तांकां अप्रोच आपूण TCPक लेटर करता म्हणाले फॉलोअप केला आता सध्या पंचायतीचे म्हणणे कितें ह्या हितून तुमच्या गावच्या रस्त्या खातीर पंचायत आमच्याकडे उलोवपाकच सोदिना ना पंचायती नोटीस काडटा म्हटल्यार आयक सांगता पंचायतीचो रोल हितून व्हडलोसो काय येना TCP जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता पळय तेन्ना पंचायत मागीर पंचायतीन लायसनाक एप्लाय करता हे सगळ्यो गोष्टी मागीर जाता आयज अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट आयज युनिव्हर्सिटी जाली खंय पंचायतीक विचारला आयज आणि त्या भायर ह्या विधानसभेक तर सगळे पंच आणि सरपंचाचो पावरूच काडून उडयला जाल्यार पंचायत खंय येता सो हेका लागून कितें आहा तेंच्यांनी पंचायतीक दिल्ले आहा पंचायतीन नोटीसूय काडलेली आहा ऑलरेडी हे तुमी पंचायतीक विचारूंक शकता सो हे काम पंचायती कडेन आडोवपाचें ना सरकार मनमानी करता सरकार मनमानी इन सेन्स TCP डिपार्टमेंट आपल्याक जाय ते प्रॉपर हे करनासतना इन्स्पेक्शन करिनासतना खूब कडेन ते काडून दिवन सोडटात सो हेका लागून आमी हे ऑफिशियल तेंच्यांनी जी दिल्या ती पंचायतीक कंप्लेंट दिल्ली पळय तेची CC दिल्ली आहा पण आमी CC न्हू आमी प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन कारण सगळे जेन्ना हाऊसिंग जेन्ना उबी जाता हाऊसिंग वो कमर्शियल प्रोजेक्ट आसूं कितेंय आसूं तेका TCP हे सगळी परमिशनां दिता तेका लागून आमी TCPकूच रिक्वेस्ट करतले की हे करनाकात म्हणून इन फ्युचर हांगा मागीर पंचायतीचोय प्रश्न येवचो ना आनी कोणाचोच प्रश्न येवचो ना समज हे चालू उरत जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले फुडें चालू उरत जाल्यार स्टेप हे लोकांकूच विचार मरे तूं आमी खंय मागीर कोणाच्या दारार वचोन दार धाडोवपाचें आहा न्हू किंवा सरकाराक घालोवपाचो आहा न्हू ते काम आमी करतले मागीर थंय खंयच फाटी रावचे ना आमी हांव एक ह्या लोकांक हांगासर एश्युरन्स दिता माड्यालांतल्या सगळ्या लोकांक जे हांगा जमलेले आहा थोडे येवंक शकोंक ना खंयचेय परिस्थितीन हांगासर हाऊसिंग प्रोजेक्ट वो जावचो ना हे एश्युरन्स हांव तुमकां दिता हांव तुमच्या वांगडा ठामपणे उबो आसतलो दिवपाक घेवपाचो प्रश्न आहा ब्रायबचो प्रश्न आहा कितें ब्रायब बी कितें घालपाचो प्रश्न आहा ब्रायबाचो म्हाका खबर ना बाबा हे जाल्लो आहा रस्तो जालो म्हणजे आमी हाऊसिंग येता अशें जालें न्हू हे रस्ते भितरल्यान केले न्हू सो आमचो इतलोच व्हडलो प्रश्न आहा पळय हांव ते हाऊसिंग येतले फुडें उदकाचो हेजो तेजो सगळो मागीरचो विशय पूण सध्या कितें आणाय हो एप्रोच रोड 3 मीटर 2.5 मीटर घेवन तेंच्यांनी हे काम करचें न्हू तेंच्यांनी आनीक खंयसून जाय जाल्यार ते करचो पण प्रॉपर रोड दाखोवचो हा आयज तेंच्यांनी हो जो रस्तो केल्लो आहा पळय हो रस्तो जो केल्लो आहा हो कॅनला वयरसून हाडलेलो आनी कॅनलाचो रस्तो कोणूच यूज करूंक शकना दॅट इज ओनली फॉर कॅनल WRD डिपार्टमेंट कॅनल जर मोडलो जाल्यार तेका रिपेर करपाक लागून तेंच्यांनी एप्रोच रोड दवरलेलो आहा आपल्याक पण तेंच्यांनी इलिगली तो केला आनी थंयसून गाडी हाडून केला पण फाल्यां हांगा जेन्ना घरां जातली किंवा मॅटेरियल हाडप जातलें कितें थंयसूनच हाडटले फाल्यां WRD हाडयतले सो होच रस्तो यूज करूंक सोदतले आनी हे रस्तो जो आहा पळय हांगासून हो एप्रोच रोड आहा पळय हो बारीक वो ह्या लोकांनी हेवटेन आनी हेवटेन जी लोकांची भाटां आहा आनी घरां आहा ह्या लोकांनी आपले सोयीक लागून सरकाराक त्या टायमार दिल्लो कितलीशींच वर्सां पयलीं आनी तो PWD कडसून रस्तो करून घेतलेलो त्या टायमार सो ही तेंची प्रॉपर्टी पळोवंक गेलो जाल्यार पण खाली कितें जालो PWDक NOC दिल्ल्या कारणान तो सरकारी रस्तो म्हणटा पण तो आनीक आमकां हांगासर ह्या लोकांचें मत आहा तो वाडोवपाचो ना तो आसा तसो आसूं न्ही तेंकां कांय ऑब्जेक्शन ना कित्याक धार्मीक स्थळां आहा पळय प्लस रुमडेश्वराची घुमटी आनी प्लस छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो हो आमी हांगासून हालोवंक दिवचे ना हो रस्तो सोंपलेलो हो रस्तो आमचो केल्लो आहा पळय आमी 4 जाणां रावल्यार रोड ब्लॉक जाता तुम्ही पळोवंक शकता फाटल्यान कितलो रोड आसा तो एक गाडी येयली 4 व्हिलर जाल्यार दुसरी 2 व्हिलर पासून सुटा ना ह्या रोडाक आणि ह्या रोडाक हे इतल्या 75 प्लॉट्साक आमी कशे दिवंक शकता ते तुमी चिंता सर आमचे कन्सर्न फक्त ह्या रोडाचे आमी 6 जाणां लोक उबी आहा आणि 6 7वो उबो रावपाक हांगा जागा ना तुमकां कळटलें हेचेर कितलो रोन आहा तो आणि हे आमचे दुरीक आमचे आदले दुरी आणि हे आमचे घर म्हणटात उदक म्हणटात म्हणटाले कशें येतले थंयसून आमी 10 मीटर आसतले नाला थंयच्यान हे घरान उदक भरता आणि हो 3 मीटराचो रोड जावपाक दोशे हेटीसून प्रॉपर्टी सॅक्रिफायस केलाय आपापली प्रॉपर्टी दिल्ली आहा तेन्ना खूप पयली ती आमच्या आवय तेन्ना आणि हो 4 रोड घातलेलो आहा सो आमच्या बेनिफिट आमच्या लोकांक खातीर आमी केन्ना सीट पडत जाय म्हणून तांकां केल्लो आहा तुम्ही पळोवंक शकता एका गटर पासून ना आमी तरी एडजस्ट करून वयता पळय इतलो बारीक रोड 75 प्लॉट्सांक गाडयो दुसरे आमी कशे एडजस्ट करूंक शकता इन फ्युचर जर त्यांच्यानी सरकारान जर प्रोव्हिजन फ्युचर आसतले 10-15 वर्सां सेम इश्यू आसतले आमची कपेला वयतली आमी दिवचे
दिवचे ना आमची ओल्ड दुर्गा हे बांधलेली न्हू ओल्ड सारखी 400 450 वर्सांची दुर्गा हाय 500 वर्सांची म्हटल्यारय चलता तेन्ना आम्ही इतलं एक ह्यात भर पासून कोणाक जागो आम्ही दिवचे ना आमची पोरणी दुर्गा आम्ही मोडून तुमकां आईच्या सुमार वयतले पळोवंक गेल्यार आई किती सांगता सांग जागो ना कपेलाकडे माझे कपेलाकडे हांव कितले फावटी म्हाज्या घराक गाडयो मोटरसायकली मारता एकामेकाचेर कळत ना थंयसर ते हे कळत ना कितके लोक पडटा हारचे बिरचे फुटता आमी ते कांयच कलकलता थंयसर आमकां तो रस्तो नाका बाबा आमी तेची रिती आमकां खबर आमी पयशे दिवन जागा घेतल्या आमी बश्ट घेवंक ना आमी जागा रोड वायडनींग गेले आपल्याचे घर वयतले म्हणून ती म्हणटा कितें आमी पयशे भरून ते रस्तो जागो घेवन घर बांदलेले आहा घामा कश्टाचे लोकांक खातीर रोड वायडनींग करून आमकां ते वाडोवपाचें ना म्हणटा आमकां रोड नाका आमकां आमचे जागोच आमकां तितको आहा न्हू तितलोच पुरो आमकां आनी जागो नाका लोकांचो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.